बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन भरलेलो दीस आवडेता. ह्या पवित्र देव मंदिरांत आमी सगलीं एकठावल्या आमच्या सोम्याक भेट दिवंक. हांगा दर एक वांगडी आपले प्रश्न, आपल्यो दुखी, आपले सुखाचे खीण तशेंच दुखाचे खीण ह्या उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूच्या पांयाशी घेवन आयल्यांत. आमी सगलीं आमचे काळजांतले अंतरेक आमच्या जेजूक सांगून हांगा जमल्या. मोगाल जेजू, सर्व सृश्टीच्या दोनया तूंच आमचो आसरो, तूंच आमचो आलाशिरो. तूं आमकां केन्नाच सांडचो नाय म्हूण व्हडा विस्वासान आमी तुज्या पांयाशी आयल्या दोनया. आमच्या जिविताच्या दर एका घडीतांनी तूंच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. तूं सर्व देण्यांचो सागर, सर्व पदवेदार आनी सर्व बोलिश्ट देव. ही पृथ्वी तुज्या पांयांची धूळ, तोरूय तूं आमचो मोग करचो सांडिनाय. तुजें आसणें ह्या वेळार आमच्या जिवितांत शांती आनी सवस्काय हाडटा. सगळे आमचे प्रश्न पयस जातात. तर ह्या वेळार आमी सगलीं उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूक आमच्या जिव्या देवाक नमस्कार करुया. गीत आमी गावुया आरफो बापाच्या एकल्याच पुता. बापाच्या एकल्याच पुता, स्वर्गीच्या बोलिश्ट राजा, स्वर्गांतल्यान देवून आयलाय, संवसारांत माटो घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. वासुरा स्वर्गार रस्त्यार, भुकेचे सोंपले सुस्कार. उंड्याचे घेतले रूप मी, जालोय तूंच जेवण आमचे. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो
तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता दादोशी बाबा मोदे जाता तोर काळीज तुझे हांगासर तुझी सोरशी मुरगोटात काळजां आमची नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता 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 मोगाल जेजू आमच्या जिवितांत सोबार देणी आमी अणभवता जावं ती आमच्या खासगी मळार आमच्या गोराब्यांत आमच्या वावराच्या जाग्यार आमच्या गांवांत आनी विभागांत ह्या सर्व देण्यां खातीर आमी तुका दिनवासतांव दोनया ह्या वेळार दर एका देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आमचो जबाब गावून जातलो देवाक आर्गां दिवया देवाक दिनवासुया देवाक आर्गां दिवया देवाक दिनवासुया मोगाल जेजू तुवें आमचो दर एक सांदो सुरक्षीत आनी स्वस्थ दवरलाय खंयचीय पिडा आमचेर येता तेन्ना तुजो पेकवणेचो हात लावन तुवें आमकां बरी केलें म्हूण आमी तुका आर्गां दिता जबाब देवाक आर्गां दिवया देवाक दिनवासुया देवाक आर्गां दिवया देवाक दिनवासुया मोगाल जेजू आमच्या गोराब्यांत सदांच तूं वसताय
आमचो गोराबो तुज्या मोगान भरून एकठांय दवरताय. आमच्या गोराब्यांतल्या दर एका वांगड्याक तूं आशिर्वादान भरताय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव. जबाब. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. मोगाल जेजू, तुजें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या तुज्या दैवीक मोळ्यांत वावर करतले पाद्री माद्री तुवें आमकां बसयलें. जावं ती भोव थोडी विचून काडलोली, पूण उमेदीन आनी तुजेर बाबार दवरून ह्या तुज्या मोळ्यान ती वावर करतात. तांच्या सोगल्यांच्या देण्या पासत आमी तुका वाकांटाव. जबाब. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. मोगाल जेजू, दर एका मनशाक तुवें तरेकवार गुणांनी रोचला. आमचे हे कास्की गूण वापरून तुजी मोहिमा फाकारूंक तूं आमकां आदार करताय. ह्या गुणां खातीर आमी तुका आर्गां दितांव दोनया. जबाब. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. मोगाल जेजू, ही सोबीत सुंदर सृश्टी तुजी व्हडांतली व्हड रोचना. हे सृश्टीन तुवें मनशाक जाय तितलें वापरूंक आनी आपलें जिवीत चलोवंक तरेकवार जिनस प्राणी आनी झाडां पेडां रोचल्यांत. ह्या सृश्टीच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. जबाब. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. थोडो वेळ ओगेपण सांबाळून आमकां देवान दर एकल्याक आनिकूय साबार देणी फावो केल्यांत. तांचो आमी उगडास करुया आनी ह्या देण्या खातीर आमी दिनवासुया.
ह्या वेळार गितांतल्यान आमी देवाक आर्गां दिवया. Q13 तुज्या वर्त्या नावाक. Sorves pora deva mogan babamcha tujas navang dorai tujas navang moima favo sasna sasna tuja wortya nava moima gaita bapa tuja wortya nava moima gaita bapa Bolis tis vototus Molvarit vir sogot Tujes moce deva Moga babamcha Tuja vortya nava moima gaita bapa tuja vortya nava moima gaita bapa. देवाचें उतर आमकां तिरायता, नवी मनशां करता, बरी वाट दाखयता. ह्या वेळार सगळीं उबी रावुया आनी हें पवित्र देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. मार्कुचें शुभ वर्तमान 22:10 वोळ 13 ते 16. ताणें धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोरशी हाडटालो. शिसांनी तांकां बोबाट केली. हें पळोवन जेजू तिडकेलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजी सोरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक स्वर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां पोरी देवाचें राज मानून घेनात ती तातूंत भितर सरची नात. उपरांत ताणें तांकां वेगीन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. सगळीं बसुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सुपुल्ल्या भुरग्यांची अपुरबाय करता हें दिसून येता. जेजू तरेकवार नोंगरांनी आनी गांवांनी बरी खबर परगोट करतालो आनी हें करतना तो तरेकवार पिड्या रोगूय बरें करतालो. जायत्या लोकांक पेकोवणी फावो जाताली. तरेकवार विजमितां जेजू करतालो. हें पळोवन लोक आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक जेजून तांचेर हात लावन आशिर्वाद घालचे खातीर ताचे सोरशी हाडूंक प्रयत्न करतालो. पूण जेजूचे शीस बोबाट करतात आनी तांकां पयसायतात. जेजू तेच घडयेक आपल्या शिसांक परतीपाळून बोबाट करता आनी त्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक
आपणाशी येवंक दियात म्हूण फर्मायता. ही सुपुल्लीं भुरगीं जेजूचे वेंगेन कुशालकायेन खेळूंक लागतात आनी जेजू तांची अपुरबाय करता. आनी सोर्गीचें राज तोसल्यांचेंच म्हूण जमा जाल्ल्या लोकांचे उरपोंजीक शिकयता. सुपुल्ल्या भुरग्यांचें मोन एकदम नितोळ आनी मोवाळ आसता. दोयाल आनी बोली हें सुपुल्ल्या भुरग्यांचें सैम. एका सुपुल्ल्या भुरग्याक कोणेंय कितेंय तापयलें जाल्यारूय थोड्या वेळान तें सोगलें विसरून परतून तें खाखेंत येता. सुपुल्ल्या भुरग्यांक कितलीय फोट मारूंक सांगल्यार तें आखेरेक सोत तें सांगता. भुरग्याच्यान वायट ना म्हूण राग घेवन जियोंक जायना. तांच्या मोवाळ आनी खालती सैबाक लागून अशें घडटा. तर ह्या वेळार हें आयकल्लें शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगता काय? आयचें शुभ वर्तमान आमकां मोग करूंक आपयता. जेजून त्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आपलो वेळ आनी अपुरबाय दिली. आमचें मोन त्या सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन जावंक गरजेचें. कितेंच वायट तांच्या मोनांत आसना. होच गूण आमी सोगल्यांनी आपणावची गरज आसा. जोरी आमी ल्हान आनी खालती जातांव तेन्ना आमी सोर्गी राजाचे भागीदार जावंक पावतांव. देवाचे नोदरे मुखार दर एक मनीस गरजेचो आनी आपुरबायेचो. होच तावन आसलेलो मोग जेजू आमचें सोबें सदांच दाखयता. दर एके घडयेक तो आमकां राखता. तर ह्या वेळार आमच्या अंतस्करणांत आमी नदर मारुया. आमचें काळीज आनी मोन खरेंच नितळ आसा काय? सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन ल्हानविकायेन आमी आमच्या जिवितांत चल्ल्याव काय? ल्हान भुरग्याचें मोन आपणावून आमी पातकी म्हूण ओळखून घेतलां काय? बोगसण्याचें मोन आमी आपणायलां काय? ह्या वेळार ओगेपणान ह्या प्रश्नांचो जबाब आमी आमकांच दिवुया. गीत आमी गावया.
C42 उतर म्हज्या देवाचे. उतर म्हज्या देवाचे काळजान कोचून दवरता अर्पण म्हज्या जिवाची बाबा भक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचे म्हाका जागोयता लोयता अर्पण म्हज्या जिवाची बापाक वाकान विनोयता. उतर म्हज्या देवाचे क्रिस्ती कुटुंब सोरता अर्पण म्हज्या जिवाची ही नो सोर्णी दिरायता. उतर म्हज्या देवाचे जिवाक आटासू फळाय अर्पण म्हज्या जिवाचे मनशाक जोडटा कोण बाळाय. ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापाक उबारुया. दोन मागण्या उपरांत आमचो जबाब गावून जातलो. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या बाप साहेबाक सगल्या बिस्म साहेबांक पाद्रींक आनी माद्रींक जेजूचे ओकोण परगोटणार कोर म्हूण आनी तांकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या दर एका गोराब्याच्या वांगड्यान जेजू आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी सेवे चाकरेच्या मोनान आपल्या सोर भोंवतणी आसलोल्या मनशांक आदाराची जावंक बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी भोव करून आमच्या भारतांत शांती बिगडलोली आमकां दिसून येता. धर्मांक लागून झुजां आनी मारामारी जातात. ह्या लोकांच्या काळजांत शांती वसोय म्हूण आनी हें वायट पयस कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. वेगवेगळे पिडेक लागून खूब लोक आपल्या जिवितांत त्रास आनी कोश्ट भोगतात. ह्या तांच्या कोश्टा वेळार देवाचो पेकवणेचो हात तांणी अनुभवूंक आनी बेगीनूच त्या पिडेंतली ती मुक्त जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो
आमच्या दर एकल्याच्या गांवांत तरेकवार समाजीक प्रश्न उप्रासलेले आमकां दिसून येतात. ह्या प्रश्नाक आमी शांत मनान फुडो करूंक आनी ह्या वरवीं बरे तरेन हे सगळे प्रश्न सुटावे जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोनिया देवा ऐक आमचो ताळो, भोवती बोलान मारता उलो. आमी दर एकल्यान जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितांत भोगून आमचें जिवीत उजवाडीत करून होच उजवाड आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा ऐक आमचो ताळो, भोवती बोलान मारता उलो. ह्या वेळार सगळीं आमी दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणें उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.